म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जुनाची 1 तारीख वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे वा वर्ल्ड सोशल कम्युनिकेशन डे म्हणजे जागतिक सामाजिक संवहनाचो दीस आमी आचरण करता। आमचे दिसा दिसपट्टें जिवीत कितले ह्या सामाजिक माध्यमाद्वारे ह्या सामाजिक संवहनाद्वारे चलता गे म्हणलें आमच्या हातांत खेळच्यो जी यंत्रां गॅजेट्स हे आनी कडचो वापर पळयतना आमकां कळटा। हातांत मोबायल, व्हॉट्सअप, फेसबुक, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम असले सामाजिक माध्यमां आमकां संवसाराच्या खंयच्याय पंथार आसलेल्या मनशां कडेन संपर्क करूंक, संवाद करूंक, संवहन करूंक उपकारतात। तरी ह्या दिसांनी नकली खबरो सोडून मनशांची मनां आनी काळजां साळोवची आनी कलुशीत करची, घुसपडावची प्रक्रिया आमकां दिसून येता। टीव्हीचेर जाल्यार ब्रेकिंग न्यूज म्हणून हर एक फावटी एका फाटल्यान एक बॉम्ब घाल्ल्या बरी मनशाच्या मतीचेर प्रभाव घालून सबार फावटी हे ब्रेकिंग न्यूज मनशाची मनां कुडके करतात, काळजां बेसां करता शिवाय मनशा मदले बांद घट करिनात। आनी तशें आसतना पवित्र सभेन एका प्रवाद्या बरी रावून ह्या वाड्यातावन भायर ये जाय आनी मनशाक आनी एक दिशा दाखय जाय। हे बरवशाचें वरस आमी बरवशाचें यात्रिकां जेजू कितें हाडून आयला ह्या संवसारांत नकली संगतींनी, फोडकिऱ्यो संगतींनी सताक तो साक्ष दिवंक आयिल्लो आनी सताचो आत्मा आमकां दिवन आमी सताक साक्ष दी जाय। सत म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी समजय जाय म्हणल्या खातीर एका परजेक ताणें विंगड करून दवरला आनी विशेष मिसांव दिलां। वसा तुमी सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता प्रगट करा आनी हांवें शिकयल्लें शिकया अशें म्हणून आमी समेस्तांक जेजूची शिकोवन तांचे थंय बरवसो उपजोवंक प्रेरण जाय। बरवसो म्हळ्यार एक खाली सकारात्मक चिंतप न्हय, मनशाची जिवीतच बदलची एक विशेष तराचो शेगुणू, एक दैवीक शेगुणू, एक मोल जे आमच्या जिविताक एक नवी दिशा दिवंक शकता। आमचे थंय बरवसो आसा जाल्यार खंयच्याय कश्टाच्या परिस्थितींत तावन आमकां वयर येवंक, हेरांकी वयर हाडूंक साध्य जाता। आमचे थंयच बरवसो ना जालो जाल्यार आमी निरुत्साहीत आनी देदेस्परार जावन खंयचेय नाका म्हणून एका तराच्या बेजारान जिणी विबाड करूंक, पिड्ड्यार करूंक ही साद आसा। कोणाय एका मनशाच्या जिवितांत इल्लोसोपणी बरवसो घाल, हांवें जिये जाय, हांवें वांस जाय, हांवें कांयपणी बरें करी जाय म्हणून कोणी निर्धार केलो जाल्यार व्हडलें मिसांव केल्लें बरें जालें, व्हडलें एक साहस केल्लें बरें जालें। ह्या दिसांनी तुमी पळयतात जाल्यार हर एका दिसा पेपरांनी कितलोसो जण जीवघात करचे, आमचे रयत आमच्या पोटाक शीत दिवचे रयतच जीवघात करतात। देदेस्परार जावन तांच्या जिणेंत आयिल्ली सलवणी स्विकार करूंक जायनासतना तांचे कश्ट बऱ्या वयर बरकुटे जाल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता कोणूच ना हात सोडिल्ले बरी जाता आसतना सक्कड मायाक जालें गेलें म्हणून तांची काळजां बेसां जावन जीवघात करतात। आनी ह्यो संगती आमच्या ह्या संवादाची माध्यमां कांयच उण्यार उणें थोडे फावटी लिपोवन दवरतात, सत गजाल सांगना। पूण जें कितें कुटुंबांनी घडटा, जें कितें मनशाच्या काळजांत घडटा तें आज आमी उखलून धरी जाय आनी मनशांत एक नवो बरवसो दी जाय। आमकां समिया जेजू थंय भावार्थ मेळ्ळा, आमी ताचेर विश्वास दवरला। कोणेय आमकां विचारलें जाल्यार तुज्या बरवसेचें कारण कितें म्हणून कोणेय विचारलें जाल्यार तें दिवंक आमी केदींच फाटीं करिनाय, सदांच ताचो विवर दिवंक आमच्या बरवसेचें कारण कितें म्हणून आमी सांगत जाय। कारण कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण, सर तरांचे कश्ट, सर तराची पिडाशिडा, सर तराची सलवणी जिखून ताच्या वयर उबा रावल्लो सोमी जेजू आज आमकां खंडीत जावन नव्या कुरपेन भरता, मनां उजवाडायता आनी नवी मेटां काडूंक नवें व्यक्तित्व नेसोवंक मोग करता। आज देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी केदींच देदेस्परार जावचें न्हय, बरवशाची मनशां जावया, हेरांकी बरवशान बरया आनी अशें बरवशान बरिल्ले मनीस जावन आमच्या समाजान, आमच्या बावारी, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाराक खंय सकट आमी आसावंगी थंयसर नवसरणी नवेपण हाडूंक प्रयत्न करया। हो दीस जागतीक सामाजीक संवादाचो दीस मनशांच्या काळजां मदें जावचें तें उलोवणें, हो संपर्क, हो संवाद खरेंच आमकां एकामेकाक बांदून हाडटलो जावं दी म्हणून सांगून जिविताक नवें मोल आनी नवी दिशा आनी नवो संतोश मेळोवन दी म्हणून सांगून तुमकां समेस्तां बरें मागता। सोमी जेजू तुमच्या मुखामळाचेर नवो संतोश उमाळून येशें करूं।